दिवचलेचें मार्केट राखयांनी फुल्ला. वेगवेगळ्या तरेच्यो रंगीबेरंगी राखयो. मात अंदू बाजाराचेर परिणाम जाला. बुधवारा रक्षाबंधन, मात अंदू 50% सुद्धा खंय खपना म्हणून विक्रेत्यांची खंत. पळोवपाक गेल्यार मार्केट कांयच ना. अजून मेरेन वर्सां जाता तेजे 30% सुद्दां मार्केट जाल्लें ना. हे सगळे हेका इफेक्ट म्हणजे कितें सांग, सगळे आयतां स्कुलांनी राखयो करपाक सांगतात, स्कुलांनी विकतात. त्या शिवाय आतां ऑनलायनूय जाला, शॉपाय चड जाला. ताका लागून कोवीड जाल्ल्या पासून हे फर्स्ट टायम अशें जाला की आज पर्यंत 30% मार्केट जालें. म्हणजे आज एक दीस आहा, पूण आनी कितें आसत जालीच जाल्यार वाडोवंक शकता. जी वर्सां वाडटा तशें वाडचेंच ना, एका दिसान जावंच शकना. अशें म्हाजो तरी, आमचो तरी आतां 25 वर्सांचो एक्सपिरियन्स आसा. आमकां असली उमेद म्हणजे पयलीं कोविडाचे आमी त्रास सहन केल्ले, आनी आतां मातशी इतकी हलचल दिसना बाजारान. लोकां बद्दल सांगपाचें म्हणजे गिरायका बद्दल येतात गिरायक, पूण तितको उत्साह दिसना. आनी म्हाका दिसता असो की वयता वयता तसो आयज बारीक बारीक स्टॉलांनी राखी, कोणूय गेलो राखी, खंयच्या स्टॉलार गेलो राखी राखी म्हणल्यार काय मागीर कितें जालां, उमेद येना. पयलीं कशें आसतालें राखी हो दीस म्हणजे आयचो दीस, आतां फाल्यां रक्षा म्हणून आनी आयज राखी, तर लोक येताले म्हाका दी म्हाका दी. आयज आमची तितकी उमेद ना. गिरायक आसा उबें, पण फाटीं फुडें जाता. आनी आमकां विचार पडटा की फुडें आतां हो धंदो फुडें कसो व्हरपाचो. सादारण न्हू आज मेरेन सादारण कितले मार्केट जाला राखयांचे? मार्केट म्हणजे अजून 50%च क्रॉस मेळना. कशें कितें आतां तें कांय कळना. तुकाराम सावंत सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.